महागणपतीचो महायाग चालू जो दवरलेलो आसा 21 वर्सां जाली आनी ह्या 21 वर्सांक ज्या ज्या व्यक्तींनी ही सुरवात केल्ली आसा, जो पयलो सार्वजनीक गणेश उत्सव साजरो करपाचो जो स्वप्न तांच्यांनी साकार केलें आनी आज ही धुरा जी आसा ती आजच्या विद्यमान मंडळा कडेन दिल्ली आसा. भुपेंद्र गांवकार आसात, निलेश साळगांवकार आसात, तशे अनेक जे बाकीचे तेजे सांगाती आसात, त्यांच्यानी ही धुरा व्यवस्थित रित्या गेली 7-8 वर्सां जाल्यार आमी पळयता तेंच्याच कडेन आसा आनी व्यवस्थित रित्या ते सांबाळत आसा. पण तेंचे याद करपाक सोदता ज्यांच्यांनी रथांग सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ स्थापन करून ह्या उत्सवाची सुरवात केली. त्या वेळाचे सदस्य म्हणात किंवा त्या वेळाचे कमिटीचे मेंबर्स आणि अध्यक्ष बी हे सगळ्यांची हांव याद करता. त्यांच्यामुळे आज ह्या गांवान हो सार्वजनीक गणेश उत्सव साजरो जाता. खरेंच मनानसून त्यांचे सगळ्यांनी आमी आभार मानपाक जाय. हांव त्या सगळ्यांची याद करता. 4 सप्टेंबर म्हटल्यार खूब टायम आसा. आतां मार्च एप्रिलूच म्हयनो आसा. सो हे आतां इतक्यात बेगीन आमची गणपतीची म्हण कित्याक मिटींग सांगल्या आनी ते मिटिंगेक तेणी हो प्रस्ताव मांडलो आनी आमचे सगळे जे मेंबर आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो तेजो प्रस्ताव उखलून धरलो आनी आमी मागीर एक नेटान काम सुरू करून 2005 आमी पयलो गणपती केलो आनी तेच्या उपरांत आज कंटिन्यू 21 वर्सां हे आमचें कार्य चालू आसा. आनी आनी हांवें उदक म्हटलां तशें म्हाका विश्वास आसा की हें कार्य अशेंच फुडें चलतलें आनी हितून म्हाका आनीक मनांच्यान देव बरें करूं म्हणून दिसता. तेन्ना रथांग संघ एकीकडे येवपाक लागून तेन्ना हे एका वर्साचे आसले, 2 वर्साचे आसले, 3 वर्साचे आसले, 5 वर्साचे आसले. थोडे भुरगे हेंच्या वांगडा थोडी भुरगीं आसली पळय न्हू ती जवळ जवळ खेळोंक कशी येताली हेंच्या वांगडा म्हणजे खेळपाक धाकटी भुरगीं गेली. त्या टायमार ती एक 10 वर्साची आसूंक शकता, 20 वर्साची आसूंक शकता. 21 दिसाचो सार्वजनीक गणेशोत्सव आयज फाल्यां तेजे बाप्पा घरा वयतलो, विसर्जन जातलें. पण पूर्व संदेक आमी आसा. ह्या दिसाच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. सार्वजनीक गणेशोत्सव म्हटलें म्हणटकूच तेजी जी समिती आसा, अध्यक्ष आनी तेजे इतर सहकारी टीम आसा, तेंची एक मोठी जबाबदारी आसता. हांगासरले लोक जे आसा ते आमचे आमदार हांगासरले खुबशे कामां करता. हांवें पळयलां सोशल मिडियाचेर तशें बाकीच्या हितूनच्यान मिडियाचेर की तेंच्यांनी खुबशे प्रश्न हांगा सोडयल्ले आहा. जशें की आतां सरपंचान सांगलें की बस सेवा म्हणा, म्हजो जो वांटो आहा तो हांव सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो.